श्री विजय सरदेसाई. Are liquid 2B. Speaker sir, answer as per computer sheet. स्पीकर सर हो प्रश्न हा मोपा एअरपोर्टाचेर. हो मोपा एअरपोर्ट म्हणतो PPP प्रोजेक्ट. PPP प्रोजेक्ट अंडर DBFOT म्हणल्यार डिझायन बिल्ड फायनान्स ऑपरेट ट्रान्सफर. स्पीकर सर आमी प्रश्न विचारलेलो की तुवें हांकां कितें एग्जेम्पशन दिलां काय म्हणून फिजान. मंत्र्यान आन्सर दिला की एग्जेम्पशन आमी दिवंक ना म्हणून. पूण तुवें तांकां रेव्हेन्यू हॉलिडे दिली, वाडयली. हें आन्सर आमकां मेळिल्लें आहा आनी आमकां खबर आहा. स्पीकर सर ह्या प्रोजेक्टा खातीर 2100 एकर, 1 एकर म्हळ्यार 4000 स्क्वेअर मिटर, 2100 एकर एक्वायर केले. एक्वायर केल्ले लोक जे सर्वसामान्य नागरीक आहात तांकां अजून मेरेन पयशे मेळूंक ना. GMR ऑलरेडी जोडपाक लागली. स्पीकर सर GMRान 2022 to 23 आनी 2023 to 24 म्हळ्यार 2 वर्सां GMRान 545 crores जोडल्या अशें म्हणून आमकां हांगा कळटा. आतां तातूंत स्पीकर सर एक कंडिशन आहा ग्रीन बेल्ट म्हणून. ग्रीन बेल्ट म्हणटा ते कंडिशन नंबर 7 ऑफ एडेंडम टू EC इश्यूड ऑन 13/3/2020. एक्झॅक्ट उतर अशें आहा ग्रीन बेल्ट शॅल बी डिवेलप्ड इन एरिया as provided in project details with native tree species in accordance with the forest department. Speaker sir, हांवें RTI घाली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विचारपाक की तुमी खंयची झाडां दाखयलीं काय म्हणून, कित्याक नेटीव स्पिसीस त्यो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान स्पीकर सर वीच आय कॅन प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द हावस म्हाका उत्तर दिलें की आमकां नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. आली स्पीकर दीस इज नॉट this is RTI रिप्लाय, नो फोटोग्राफ. स्पीकर सर आतां हाजे खातीर आनी एक RTI घाली आमी सिव्हील एविएशन डिपार्टमेंटाक, जें सिव्हील एविएशन डिपार्टमेंट मुखेलमंत्र्या अंडर येता. तांणी म्हाका स्पीकर सर हांवें मागली पातळ भाजी, तांणी म्हाका दिली रस्सा ऑमलेट, भलतेंच दिलें स्पीकर सरांक. ते म्हणटा 55,000 झाडां मारलीं आनी ताजे खातीर आमी कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन केलें, साखळे दिवचले. हांव विचारता ग्रीन बेल्ट थंय केलो काय म्हणून, बिकॉज दॅट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. स्पीकर सर सो म्हाका आतां दिसता हाजेर की आमी म्हणटात हो जावंय जाला, हो घर जावंय जाला GMR म्हणटा. म्हणटकच म्हजो पॉयंटेड क्वेश्चन मुखेलमंत्र्याक, वेदर ग्रीन बेल्ट एज पर एडेंडम टू EC EIA रिपोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट has been developed by GGIAL, and if not, what action you will take? स्पीकर सर, विजय बाब सरदेसाई यांनी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ह्या एअरपोर्टाचेर एकंदर लोकांक पयशे मेळूंक ना. स्पीकर सर सगळ्यांच्यो केसीस ज्यो आहा पळय ज्यांच्यो क्लियर जाल्या तांकां 100% पयशे मेळ्ळ्या. ज्यांचे डॉक्युमेंटेशन ज्यांच्यांनी क्लियर दिवंक ना, काही लोक पेडण्यान रावत ना, मुंबय आनी भायर सगळ्याक रावता, तांच्यांनी आमी फास्ट ट्रॅक करपा खातीर आनी तांकां फॅसिलिटेट करपाक आमचे सिव्हील एविएशन डिपार्टमेंट तांकां मदत करता आनी उरलेल्यांचे पयशे तेंच्यांनी क्लेम घालतो ताका मेळटले. दुसरे स्पेशल स्पीकर सर तांच्यांनी जो प्रश्न म्हटलो की आमी फाटल्या ग्रीन बेल्ट ना तेजेर येता हांव. कन्सेशनर एग्रिमेंटाच्या प्रमाणे आमी तांकां हे जो आहा पळय न्ही रेव्हेन्यू हॉलिडे जी आहा ती कन्सेशनर एग्रिमेंटा प्रमाणेच दिल्या. आमी खंयसरूच आमचो कन्सेशनर एग्रिमेंट वायलेट करूंक ना आनी त्या खातीरच तांचो जो रेव्हेन्यू म्हणजे आमकां रेव्हेन्यू येवपाक जो सुरवात जाता वो 7 डिसेंबर 2024. तिसरो तेणी जो विचारलो ते रिगार्डिंग दॅट ग्रीन बेल्ट. तिसरो न्ही, हांवें तुका एकूच पॉयंट त्याच्या पयलीं 2 सब क्वेश्चन विचारले ताची उत्तर ना. तुका दुसरो विचारपाचो आहा. विचारतो हांव ना सप्लिमेंटरी विचारपाक. हय हांवें खंय ना म्हटलं. तुका हांवें पयलो विचारला ग्रीन बेल्टाचेर, ताजेच उत्तर दी. न्हू पयलीं तुवें पयशे मेळोंक ना म्हणून सांगलें म्हाका तें सांग. मेळूंक ना म्हणून सांगला हांवें न्ही, मेळूंक ना तांकां. बट तें कळोंक जाय ना जाल्यार परत म्हणटलो तांकां लँड लुजर सर्टिफिकेट पसून दिना तूं. पण ताका पयशे सोडून सर्टिफिकेट पसून दिवंक ना. लँड लुजर सर्टिफिकेट तेंच्यांनी एप्लाय करचें, आमी दिवपाक सुरवात केल्या. तेंच्यांनी सिव्हील एविएशन डिपार्टमेंटा कडेन एप्लाय करचें, ताका लँड लुजर सर्टिफिकेट जाका दिवपाक जाय, जाका आमी क्लेम दिलो म्हणजे पयशे जेणे आपले घेतले ताका लँड लुजर सर्टिफिकेट मेळटली. पयशे घेतले न्ही, पयशे घेवंक ना ताका जाय न्ही. तें आपलो लँड जमीन घेवंक गेल्या ना तो अजून व्हेरीफाय जावंक ना जाल्यार त्या तोच लँड लुजर म्हणून मागीर तो जावचेच ना. ते GMR जोडीत आहा ते थंय. स्पीकर जेणे ज्याचे पयशे अजून क्लियर मेळोंक ना, कारण डिस्प्यूट आहा म्हणून मेळोंक ना, कारण त्याचे डिस्प्यूट क्लियर जाले म्हणजे ताका लँड लुजर सर्टिफिकेट मेळटली. तिसरो जो तेणी प्रश्न विचारलो जो म्हाका पळय न्ही, अकॉर्डिंग टू द EC
त्यांनी जो ग्रीन बेल्ट डेव्हलप करपाक जाय त्या अनुसार तांच्यांनी अजून तो करूंक ना. तो कळयला तांच्यांनी तो आमी ताका ज्यो ग्रीन स्पेसीस वीच इज स्टेटींतल्या स्पेसीस आसा त्या प्रमाणे लावपाक जाय तो आमी तांकां करपाक लायतले. 693 एकर्स तो 693 सर एकर्स हितून दोन आसा गजाली. एक जो आहा पळय न्ही तो ग्रीन बेल्ट तेणी भायलो आउटर एरिया जो डेव्हलप करपाक जाय तो म्हटला आनी अकॉर्डिंग टू द तांकां कोर्टान इन्स्ट्रक्शन दिल्ली त्या प्रमाणे तितकी झाडां तेंच्यांनी लावपाक जाय. ती झाडां लायली. ना ना झाडां इज नॉट ग्रीन बेल्ट. स्पीकर सर झाडां आनी ग्रीन बेल्ट कन्फ्यूज जावंक जाय. ना म्हणून म्हटलें हांवें इट इज एन ताका जो डेव्हलप करपाक जाय ग्रीन बेल्ट तो करतलो आनी ताका रिप्लेसमेंट म्हणून थंय कट केला म्हणून जितकी झाडां तेंच्यांनी लावपाक जाय आसली पळय न्ही तितकी झाडां तेंच्यांनी तितक्या एकरान लायली. स्पीकर सर आता म्हजो दुसरो प्रश्न. स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान म्हणलें आतां की रेव्हेन्यू शेअर जो आसा तो कन्सेशन एग्रीमेंटा भशेनूच केला. गेल्या असेंब्ली सेशनान स्पीकर सर ह्याच मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें की 36.99% ऑफ द ग्रॉस रेव्हेन्यू वो मे 31 मेळपाक लागतलो. आतां तांणी कॅबिनेट डिसिजन घेतलें आनी तो कन्सेशन एग्रीमेंट एमेंड केलो. सो कन्सेशन एग्रीमेंटा प्रमाणे तुमी करूं ना तें उगीच कानान घालनाका. कन्सेशन एग्रीमेंट तुमी एमेंड केलो आनी कॅबिनेट डिसिजन घेतलें जाल्यार कॅबिनेट डिसिजन कित्याक घेवपाचें तुमी. सो घेतलें तें घेतलें. आतां हांव ताजेर वचना स्पीकर सर. हांव ताका एक लक्षान हाडूंक सोदतां. 36.99% ऑफ द ग्रॉस रेव्हेन्यू. ग्रॉस रेव्हेन्यू म्हळ्यार कितें स्पीकर सर? इट इज मनीज रिसिव्ड फ्रॉम सब लायसन्सीस फ्रॉम एरोनॉटिकल एंड नॉन एरोनॉटिकल सर्विसेस and monies from non-refundable deposit bar concession fees for aeronautical and non-aeronautical services. ये amount वो amount कितलो जाता? What is the gross revenue according to you? स्पीकर सर आफ्टर 7th of December 2024 जो ग्रॉस रेव्हेन्यू ताज्या कडेन येतलो पळय न्ही इन्क्लुडींग द डेपोजीट मनी दॅट वील ऑल्सो कम टू द स्टेट गव्हर्मेंट. ना 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 तशें म्हणना हांव स्पीकर सर. तुका जर हांव पयशे दिवपाचो आहा तुका खबर म्हाका पयशे खंय दिवपाचो आहा? तुका खबर आसतलें हांव तुका कितलो देयत आहा तो. तूं ओगीच अशें म्हाका सांगूंक शकना. तुका हांव कितले दिवपाक जाय मेजरमेंट स्पीकर सर अप्रॉक्सिमेटली हें तुका खबर आसतलें. आतां हांव तुका विचारतां हो ग्रॉस रेव्हेन्यू तांचो कितलोसो जाता एप्रॉक्सिमेटली कित्याक म्हजे कडेन फिगर आहा नाल्यार हांव तुका सांगतां. स्पीकर सर हाजे कॅल्क्युलेशन्स जे आसा पळय न्ही तो जे सांगता आतां पर्यंत ग्रॉस हांवें ताका परत सांगलां की एन्युअली तेजो पूर्ण ग्रॉस रेव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही वो 36.99% हो सरकाराक येतलो आनी आमी 7th December 2024च्या उपरांत आमचो कन्सर्न ऑफिसर जो आसा सिव्हील एविएशनचो हो त्यांच्या ऑडिट डिपार्टमेंटा कडेन कंटिन्युअसली इन टच आसतलो आनी तो रेव्हेन्यू आमच्या कडेन येतलो. स्पीकर सर आतां हांव तुका मातसो अवेअर करतां सिन्स तूं इतले कॅज्युअली घेता म्हणून. हांव कॅज्युअली घेयना. ना स्पीकर सर एक मिनिट. 24-25 फायनान्शियल इयर 24-25 लँडर्सांक तांणी GGIALन सांगलां की आमी 960 कोटी रुपया जोडपाचे आहा म्हणून. ताजे 36% म्हणल्यार स्पीकर सर 207 कोटी रुपया जे आमकां आतां लॉस जाता बिकॉज ऑफ युअर कॅबिनेट डिसिजन. सो स्पीकर सर हें तकलेन फक्त दवर की कितले अमावंट जाता तो. 207 कोटी रुपया तुवें लॉस केलें एक कॅबिनेट डिसिजन घेवन. कोणा खातीर लॉस केलें? GGIALक. कारण कितें स्पीकर सर? कारण कितें? कित्याक तांचें हाजेर पॅन्डेमिकान बंद पडिल्लें म्हणून. म्हाका तुमी आन्सर दिलां पॅन्डेमिकान 20 दीस बंद आशिल्लें म्हणून काम. 20 दिसां खातीर 207 कोटी रुपया सरकाराक लॉस करपी तूं पयलो मुखेलमंत्री इंडियन आसतलो हें म्हाका कळना. स्पीकर सर ताका हांव परत एकदां सांगता कोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर 634 दीस ताका रेव्हेन्यू हॉलिडे मेळ्ळो आनी कोविडा खातीर ताका 180 दीस रेव्हेन्यू हॉलिडे मेळ्ळो. तुजी कॅबिनेट नोट 20 दीस म्हणटा ना दाखय कॅबिनेट. हांवें तुजी कॅबिनेट नोट पळयल्या. स्पीकर सर कॅबिनेट नोट तुवें ड्राफ्ट करून तांणी ड्राफ्ट केल्ली. स्पीकर सर हे क्लियर कट आनी हो कन्सेशनर एग्रीमेंटाच्या नुसारूच आसा. स्पीकर सर एमेंड केलो कॅबिनेटान कसो नुसार म्हणूं येता? कोंकणी कसली म्हाका समजना ही कसली कोंकणी ती. स्पीकर सर कारण कितें? कित्याक तुवें लॉस केलें सरकाराक सांग म्हाका. स्पीकर सर सरकाराक एकूय पयसो आमी लॉस करूंक ना कारण रेव्हेन्यू हॉलिडे 2 वर्सां म्हणजे तेजी डेट जी आसा पळय हांव परत एकदां सांगता म्हणजे त्या डेटीकूच आमी आमकां रेव्हेन्यू जो सरकाराक घेवपाक जाय पळय तो सुरू जातलो. स्पीकर सर एक सारांश घेता हांव आनी मुखेलमंत्र्याचें एक एटेन्शनान हाडटा.
सारांश असो की कितले पयशे ते आमकां दिवपाचे आहा ते आमकां खबर ना. कितले पयशे एक कॅबिनेट डिसिजन घेवन आमकां लॉस जाता ते आमकां खबर ना. कितले पयशे ते जोडूंक लागले ते आमकां खबर ना. आमकां खबर कितें आहा? कितें खबर आहा आमच्या सरकाराक? हें मातशें उत्तर दिया. स्पीकर सर, तो जे सांगता पळय न्ही, फाटल्या फायनान्शियल इयराक 22-23 ओके, हो जो त्यांचो टोटल इन्कम जो दाखयला पळय न्ही 22-23-23-24 हो आतां पर्यंत 305 कोटी रेव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही हो त्यांचो दाखयला. आमी पर्सनली ना मॉनिटर ना करता. फिगर रॉंग स्पीकर सर, फिगर रॉंग. 545 कोटी 22-23-24 545 crores आणि तांणी 24-25 960 crores जोडटाले म्हणून सांगा. लँडरांक दिला, स्टॉक एक्सचेंजीन गेल्यार मेळटा तुका. कोण आहा तुमचे स्टॉक एक्सचेंज स्पीकर सर, आमकां कितले फुडें जोडटले पळय न्ही, हांवें परत सांगला की 7 डिसेंबर 2024 उपरांत तेंच्या रेव्हेन्यू जो त्यांच्या केटीत येतलो तितूंतलो चेक केल्यार मेळटा पयशे कितले लँड. फुडें वचया श्री कार्लोस फेरेरा. ना स्पीकर सर, एक मिनिट स्पीकर सर. चालेल, last ना एकूच मिनिट सारांश घेता. पयलो जो ताणें म्हाका उत्तर दिलें की आमी ग्रीन बेल्ट तांकां करूंक लायतले. कितले मेरेन करूंक लायतले? नाजाल्यार तो सुप्रीम कोर्टाचो कंटेम्प्ट जाता स्पीकर सर. आनी फाल्यां जर तेंय कॅट केलें जाल्यार हांव चीफ जस्टिसाक लेटर बरयतलो की कंटेम्प्ट जाता आनी इसी तांची विड्रॉ जातली. इसी विड्रॉ जाल्यार सेकंड फेज करूंक मेळची ना. सो बेटर म्हाका उत्तर दिया की केन्ना मेरेन हो ग्रीन बेल्ट तुमी तांकां करूंक लायतले आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आमच्यो लोकल स्पिसीज आयडेंटिफाय करूंक लायतले. स्पीकर सर, तो पूर्ण ग्रीन बेल्ट जो तो सांगता पळय न्ही, इट इज एन सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन आसा. ताच्या प्रमाणे हांव जस्ट हांव आत्तां सांगू शकना की बाबा तो सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन आज मेरेन ते करूंक जाय आशिल्लो. ऑलरेडी वायलेटिव्ह आहा. इट इज कंडिशन 7 ऑफ द एडेंडम डेटेड 13/3/2020. आमी न्ही तर सुप्रीम कोर्टान तांकां निरीक जे मॉनिटर करपाक लायला ते निरी जे आहा पळय न्ही ते मॉनिटरूय करता आनी सुप्रीम कोर्टाक हेजी टायम टू टायम गायडलायनूय दिता. अरे हांवूय मॉनिटर करता. नेरीत ती हांव करता पळय. हांव आमदार हांगाचो. स्पीकर सर, वायलेशन जालें कितें करतलो? एक्शन कितें घेता कंप्लीट तुमी? करपाचें सांगात. स्पीकर सर, अकॉर्डिंग टू द कन्सेशनल एग्रीमेंट वायलेशन केल्या उपरांत तेंचेर कितें जी एक्शन घेवपाक जाय पळय न्ही ती आमी एक्शन घेता. तशें न्ही. अरे ऑलरेडी वायलेट केलो. स्पीकर सर, आमी सांगला पळय नेरी मॉनिटर करता त्या खातीर तांकां तो तेंच्यांनी टायम मागला, आमी टायम दिला. श्री कार्लोस